मागीर बाकीचे जे दिल्ली जावं बाकीचे एक एक दीस असतात तेंचे ते आयज ते ओपनली वयता आनी अशें स्टेटमेंट दिता. पूण जे गोवा जी स्टेटहूड डे आसा ते सेलिब्रेट करपाक ताका टायम ना. जेका लागून आयज आमचे जाणटेले लिबरेशन करून आपली रक्त दिलें गोंया लागून आमची गोवा स्टेट जाली. एकाच लागून आयज खंय तरी हे मिनिस्टर आसा सीएम आसा पूण ते तांकां पडलेलें ना. हे बिंदास अशें स्टेटमेंट दिता हेजे वयल्यान ओपनली कोण येता ही जो डबल इंजीन हाय कमांड वा दिल्ली पार्टी जो सरकार आसा टोटली गोंयांत फेल जाल्ले आसा. आतां तांकां खंय तरी भंय पडल्या की लोक जागी जावपाक लागल्या जेन्ना आरजेपी वेगवेगळे इश्यू घेता जे ग्राउंड लेवलाचेर जे लोकांक खरेंच लागता काळजां लागता ग्राउंडाचेर वयता वेगवेगळे इश्यू घेता लोकांक जागयता. आतांच न्हू 3 वर्स पयलू वा 4 वर्स पयलू कंटिन्यू ऑन ग्राउंड आसा. प्रत्येक गांवांनी क्रांतिकारी भाव आसा ते गांवांतले इश्यू घेता म्हणून आयज खंय तरी तांकां भंय पडल्या. आनी लोकांकूय विचार पडटा कित्याक जेन्ना आमी लोकांक सांगलेलें गोंयांत अशें अशें जाता की प्रत्येक गोश्ट आयज एक एकान एक खरी जाता. पूण वायट दिसता जेन्ना हे गोंय जी गोवा आमची असेंब्ली आसा 40 MLA हे गोंयचे लोक निवडून हाडटा तांकां दिल्लीवाले जावं कर्नाटकावाले जावं बिहारवाले हे निवडून हाडना. पूण आयज लोकांक जो लोकल बिजनेसाक जो सपोर्ट मेळपाक जाय आशिल्लो तो आयज ते दिना. आयज आमची पळयत तुमी एज हांव एक फार्मासिस्ट आनी पळयता आमी जेन्ना आयज फार्मासी बिजनेस खंय तरी गोंयची लोकल जो बिजनेस आशिल्लो कितले फार्मासी आशिल्ले तेंची फॅमिली पोट चलताली. आयज व्हडली व्हडली फार्मासी जाल्या जावं अपोलो जावं ते वेलनेस आयज गोंयकारां बिजनेस काबार केल्ले आसा. जावं आमचे दंडीकार जे बाकीचे लोकल बिजनेस आसा जावं ते पाडेली जावं ते आनी शेतकार आयज सगळे गोंयकार काबार जायत आसा. कित्याक हे दिल्ली पार्टीन केन्नाय गोंयकारांक सपोर्ट करना. फक्त व्हडले प्रोग्राम घेता मेगा इव्हेंट घेता फक्त स्टेटमेंट दिता ओपनली. पूण एक्चुअली जे गोवा असेंब्ली जे लॉ कायदे करपाक जाय ते केन्नाय तेणी करना. एकाच लागून जो गोंयकार आसा तो सफर जाता. सो तेकाच लागून रिव्होल्युशनरी गोवास पार्टी जी गोंयकारांची पार्टी आसा तेणी आमी जेन्ना 22 इलेक्शन जाल्लें जनरल इलेक्शन गोंयचे गोवा असेंब्लीचे तेन्ना आमी सांगलेलें जे आमी पोगो बील हाडलेले प्रत्येक गोंयकाराक सांगलेले गोंयकार कोण तो डिफायन केल्लो गोंयकाराचे रायट्स कितें आसा ते सांगलेले. जावं ते आमी गोवा लँड प्रोटेक्शन कन्जर्वेशन बील हाडले ते आमी तेन्ना उतर दिल्ले जे आमचे MLA असेंब्ली पावतले ते आमी टेबल करता म्हणून. आमचो आमदार विरेश बोरकर तेणी फर्स्टच असेंब्ली सेशनाक आमचे पोगो बील जावं आतां मागीर गोवा लँड प्रोटेक्शन कन्जर्वेशन बील हेच जेन्ना कायदे जेन्ना गोंयांत पास जातले तेन्नाच खंय तरी आमचें गोंय प्रोटेक्ट जातलें आनी खंय तरी गोंयकारांक जस्टीस मेळटलो. इवन आमचो फाटले दिसा 2 दीस आमचे प्रेसिडेंट आसा मनोज परब तेणें ओपन चॅलेंज केल्लें आसा बाकी सगळे दिल्ली पार्टी तुमकां ते खंय तरी दिसता गोंयचे पळय हिताची दिसता तुमी हाडा म्हणून गोंयकार कोण ते डिफायन करा म्हणून जावं तुमी जे खंयचे लँड प्रोटेक्शन तुमी हाडा म्हणून आमी तेजेर चर्चा करता म्हणून. पूण हेणी हाडूना. इवन आमी जे टेबल केल्ले ते असेंब्ली पास करना. हेजे वयल्यान कळोन येता की हे टोटली जे दिल्ली पार्टीज आसा गोंयांत गोंयकारांक काबार करपाक येयल्या सोंपोवपाक येयल्ले आसा. सो हेजेर लोकांनी आतां विचार करपाक पडटलो नाजाल्यार खरेंच जे गोंयची अस्तित्व आसता गोंयकार कोण आसता तो सोंपतलो आनी गोंयचे जे खरे गोंयकार आसा ते खंय तरी शेणटले आनी गोंय सोंपतले. कित्याक इंडिया मॅपाचेर आमची गोवा पयलें जस्ट एक पेनाचे डॉट आसा ते सोंपपाक टायम लागपाना. आयज केरळा चल तामिळनाडू चल जावं बाकीचे नॉर्दर्न स्टेट आसता तितून चला मुद्दम पळया थंयच्यो दिल्ली हायकमांड पार्टी ना. कित्याक थंयच्यो लोकल पार्टी आसा तेणी सगळ्यांनी मेळोन तेंचे लोकल्सांनी तेंची सगळे पिपल आसा सगळे गांवचे लोक जावं बाकीचे सगळे ऑथॉरिटी मेळोन जावं ते लोकल पार्टी मेळोन तेंची आधी तेंची स्टेट कशी प्रोटेक्ट केल्या पळया. कित्याक ह्यो हायकमांड दिल्ली पार्टी आसा आयज मुद्दम पळया कसलें ते डिसिजन घेतलें गोंयच्यान तर तुमकां गोंयची असेंब्ली आसतना हायकमांडाक कितें वचपाक पडटा. गोंयची इलेक्शन गोंयांत तुमी डिसिजन कित्याक घेवपाक शकना. कित्याक तुमी आयज हायकमांड करून आमची गोंय काबार केल्लें आसा कांयच ना. फक्त इलेक्शन टायमार येता खंय तर लोकांक एक हें दिता आश्वासन सांगता हें करतलें तें करतलें जशें जिखोन येयलें लोकांची आयज वाट लागली आसा. सो लोकांनी विचार करपाक आरजेपीन रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी गोंयची पार्टी आसा एवरी टायम लोकांक सांगलेलें आसा. इवन 27 पासून लोकांक आमी एकदां सांगता की बाबा तुमी विचार करा आनी खंय तरी विचार करून 2027 आजी एक चान्स दिवन पळया. जसो आयज एक आमदार विरेश बोरकर असेंब्ली कसो आवाज काडटा प्रत्येकानी पळयला. सो आनी जर MLA पावले जिखोन पावले जर आमचो सरकार जालो ती गोंयकारां खातीर रायट्स मेळटले गोंय प्रोटेक्ट जातलें गोंयकारांक जस्टीस मेळटलें. प्रत्येकाचे भुरग्यांक प्रत्येक क्रांतिकाराची भुरग्यांक काळजां आसा
गोंया बद्दल कितें तरी करतलो म्हणून आपले टायम आपली फॅमिली आपले मनी आपली सॅक्रिफायस करून प्रत्येक जाण आमी आयज ऑन ग्रावंड वावरता खंय तरी कित्याक गोंयकारां एक इल्लेशें गोंय आसा आयज आमी सगळ्यान मेळोन हें गोंय वाचोवपा जाय म्हणून कोण दुसरी स्टेटी येवन गोंय वाचोवपा ना आमीच गोंयकारांनी आमचें गोंय वाचोवपा पडटलें सो लोकां कडेन मागता हे दिल्ली पार्टी जे हायकमांड आसा खंय तरी चिंतपा पडटलें खंय तरी चिंतपा पडटलें नाजाल्यार आमी जे लोकल आतां पळयलां जे सीएमान अशें ओपनली स्टेटमेंट कशें दिवपाक शकता की बाबा मारवाडी इज द मोस्ट वेलकम आनी 10,000 आमची जे लोक आसा तेंचे कडेन कामां आसपा म्हणून म्हळ्यार टोटली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा गोवा नंबर 1 आसा जावं बाकीचे मॉलेस्टेशन रेप जावं बाकीचे तितून नंबर 1 आसा डिफॉरेस्टेशना 1 आसा हे आमी सांगना हो डेटा सांगता नॅशनल डेटा सांगता जे टोटली फेल जाल्ले आसा सो लोकांनी हेजे खंय तरी विचार करपाक पडटलो नाजाल्यार आमी शेणटले सो बाकीचे इन डिटेल्स जे मारवाडी गोंयाक कशी गोंयकारां फटयता कशी आमी आरजीबी तेजे पयलीं रेड मारलेली जावं एफडीएन कशी रेड घातलेली कशें लोकांक ते कितें कितें जे फोटोन जे बिजनेस करता हे इन डिटेल्स हांव मागता जो आमचो बाब अनीश नायक आसा तो तुमकां फुडले ब्रीफ करतलो. नमस्कार. जशें आतां शैलेशान सांगलें जो सीएमान ते दीस एका मारवाडीच्या एका एका प्रोग्रामाक फंक्शनाक तो एक स्टेटमेंट केलो आनी तेतूर जेन्ना तेणी सांगलें की तेणी क्लियर सांगलें की ही मारवाडी जी कम्युनिटी आसा ती चडशी म्हणटा तो कोणाच्या अंडर कामाक वचना तो म्हणटा ती मॅक्झिमम स्वता बिझनस करता म्हणटा आनी तो आनी तेणी तांकां त्या एका प्रोग्रामाक डायरेक्ट अपील केलें आनी सांगलें की तुमी गोंय सोडून खंय वचपाची गरज ना तुमी गोंयान आसा ते गोंयानूच रावा म्हणून हांगा तुमचो बिझनस वाडया एक्सपांड करा तुमचो कितें आसा ते इन्वेस्टमेंट घाला इन्वेस्ट करा आनी हांगा तुमचो धंदो वाडया म्हणून आनी सगळ्याकून एक लजेची गजाल म्हणजे तो मागीर म्हणपाक लागलो तुमचो तो धंदो वाडया इन्वेस्ट करा आनी जॉब क्रिएशन करा आनी आमच्या लोकांक कामां दिया म्हणून आनी हे तेणी सगळे जर पळयत आमी तेणी लास्टाक जो तेणी स्टेटमेंट केलो भितर तेणी क्लियर सांगलें की आतां 2027 म्हणटा तो इलेक्शन येतले तेन्ना आमकां तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय म्हणटा तो सो हेच्यावर इतकेच कळटा की हे सगळे जे राजकारण चल्ला हे कित्या खातीर चल्ला ते फक्त हेंका हे जे हेंची वोट बँक करून दवरला प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन चडशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हेंच्यांनी जी 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 हजाराची वोट बँक करून दवरला फक्त तेंका प्लीज करपाक जावं तेंका एक कितें तरी एक हॅपी करपा खातीर हो स्टेटमेंट आसा हे क्लियर कळटा हेतून. आतां एवरी टायम आमी पळयता बीजेपीचो सरकार जावं सीएम आमचो प्रमोद सावंत एवरी टायम सांगता तो 10,000 जॉब दितले 20,000 जॉब दितले 50,000 जॉब दितले 15,000 जॉब दितले आतां लेटस्ट कितें 15,000 कितें सांगला तेणी आतां हे जॉब खंयचे हो आतां आमकां क्वेश्चन पडटा जेन्ना हो सीएम असो स्टेटमेंट करता आमकां क्वेश्चन पडटा हे जॉब दिवपाक सोदता हो सीएम खंयचे जॉब दिवपाक सोदता ह्या मारवाडी कडेन आमकां जॉबाक लावन दवरता काय हो जे तांकां सांगता तुमी एक्सपांड करा बिझनस आनी आमच्या लोकांक कामाक लाया म्हणून सो जेन्ना हो आमचो गोंयचो सरकार गोंयचो बीजेपीचो सरकार हो सीएम जेन्ना नॅशनल लेवलार फेल जाल्लो आसा आयज अनएम्प्लॉयमेंटान आमकां टॉपर व्हरून दवरलेले आसा आनी आतां हे कॉम्पेन्सेट करपाक आमकां हेच्या कडेन कामाक दवरपाक सोदता काय सीएमान पयलीं क्लियर करपाक जाय. आयज तुमी प्रत्येक गजालीन फेल जाल्ले आसा आनी तुमकां खबर आसा तुमकां गोंयकार हेच्या फुडें मतां मारचो ना म्हणून तुमी एंटरप्रिनर क्रिएट करपाक फेल जाल्ले आसा आमच्या भुरग्यांक कामाक लावपाक फेल जाल्ले आसा तेका लागून आमचो रँक सगळ्यात टॉपर पावलो आसा अनएम्प्लॉयमेंटान फूल इंडियन जर आमी कंपेर करीत जाल्यार आनी तूं वयल्यान अशें स्टेटमेंट करता आनी सांगता की आमी तेच्या कडेन कामाक रावपाक जाय म्हणून अकॉर्डिंग तुमी सांगता वोकल फॉर लोकल स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर अशें ऑलरेडी तुमी स्टेटमेंट करता हे वोकल फॉर लोकल म्हणजे लोकल कोण हे कोणा खातीर तुमी वोकल जावंक सोदता ह्या मारवाड्यां खातीर हे स्वयंपूर्ण म्हणटा आत्मनिर्भर कोणा खातीर आत्मनिर्भर कोणाचेर आमी जावपाचे निर्भर ह्या हेंचेर मारवाड्यांचेर आयज प्रत्येक गजालीन गोंयान तरी हेंचे प्रत्येक जाग्यार हेंचे इलिगॅलिटी चल्ला मारवाड्यांचे हे हांव सांगिना हांवें डेटा सांगता आतां ते दिसात एक म्हापसा केस जाली भितर 3 शॉपांचेर फक्त मोबायल शॉपाचेर रेड मारली फक्त 3 शॉपाचेर ऑलमोस्ट 1 करोडाचो माल तेंच्यांनी सील केलो डुप्लिकेट. आतां हे कोण लोक हे आनी खंयची कम्युनिटी काय ना हे सीएमान व्हेरीफाय करपाचें आनी सांगचें ही मारवाडी न्हू म्हणून सीएमान पळोवपाचें हेच्या पयलीं आमी 2019 आमी स्वता लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाक घेवन कितकेशा शॉपार कुडचड्यार रेड मारलेल्यो एक 4-5 शॉपाचेर कितकेशा लाखाचो माल दवरलो आमी ते कोण लोक ती खंयची कम्युनिटी आनी असल्या फटींग लोकां कडेन तूं आमकां सांगता की तेंच्यांनी तांकां तूं गोंयान इन्वायट करता धंदो वाडय म्हणटा आनी आमच्या लोकांक ते कामाक राव म्हणून सांगता हेच्या उपरांत मागीर तुमी पळयत जाल्यार हेंचे वचत ते जाग्यार इल्ली तूं फाटल्यान पळोवपाक शकता
हे जस्ट टीप ऑफ द आयसबर्ग कशें हे थोडे जे आमकां आर्टिकल्स मेळा ते आमी दाखयला. तुम्ही जर फूल म्हाका जर डेटा म्हाका तुमकां कळटले हेतून खंयची कम्युनिटी मॅक्झिमम इन्वॉल्व आहा ती हेंचे आयज प्रत्येक धंदो जो आहे मारवाड्यांचो हांव डायरेक्ट सांगता 90% तरी लोकांचे मारवाडी गोंयांत आसा आनी धंदे करता पळय एक तर इल्लिगल जावं ते इलेक्ट्रिकल शॉपार डुप्लिकेट माल आसतले ते स्वीट मार्ट आसत थंय अनहायजेनीक वेन आसतले जावं तेंचे बाकीचे जे मोबायल शॉपां आसतले जशे रेट पडला आनी जशे धरला माल पळय प्रत्येक गजाली तेंची इलिगॅलिटीज आसा. अनहायजेनीक वेन ते स्वीट मार्ट चलयतात अनएथिकल वेन धंदो करतात तेकाच लागून खंय ना खंय आमचो गोंयकाराचो आमचो बिझनसमॅन जो आसा तो आयज काबार जायत येयल्लो आसा. आयज कितकेशेच बिझनसमॅन आमचे कडेन येतात आमकां सांगतात हेच्या पयलीं ते आमकां सिरियसली घेनासले आमी पयलींच्यान सांगतात हे फुडें कितें जावपाचें आतां आयज प्रत्येक गजाल जी आर्जीन सांगली आयज ती एक प्रूफ जायत आसा. ती बिझनसमॅन रडटात की आमचो धंदो आयज काबार जाता म्हणून आमकां सोंपयलें म्हणून तेंच्यांनी आयज. सो हे बाकीचे जे बिझनसमॅन आसात तांकां हांव सांगता अजून जर तुमी बीजेपी करून त्यांच्या फाटल्यान जर आसात न्हू मातशें तुमी विचार करा. ही पार्टी कोणाची न्हू ही फक्त एक सेल्फिश पार्टी फक्त आपलो सेल्फ मोटीव पळयता फक्त आपलें राजकारण कशें फुडें व्हरप आनी सत्तेन कशें रावप इतलेंच पळयतात. आनी मेन सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे हे जे मारवाडीचो इशू हा फक्त गोंया पुरती लिमिटेड ना. आयज तुमी इवन जर हांगा पळय हेच्या पयलीं बेंगलोरांनी एक व्हडलो प्रोटेस्ट जाल्लो तेंच्यांनी मागलें की मारवाडी कम्युनिटी आहा हेंकां कर्नाटकासून भायर धांवून घालपाचें म्हणून आमचे जे तेंचे लोकल जे भुमिपुत्र आहा थंयसरले लोकल बिझनसमॅन आहा ते काबार जायत येयला म्हणून. तेच्या उपरांत इवन कर्नाटक हांगा जाल्लो तेलंगणा जाल्लो प्रोटेस्ट तेंच्यांनी तोच डिमांड केल्लो की मारवाडी कम्युनिटी स्पेशली आहा ही आयज आमच्या लोकल्सांक लोकल धंदेकारांक आयज काबार करून उठला म्हणून. हे आनी जेन्ना आमी आमच्या लोकां वांगडा उलयले बिझनसमॅना वांगडा उलयले ते फक्त इतकेच कारणां खातीर हेच्या वांगडा कम्पीट करपाक शकना की आमचे लोक मॅक्झिमम लोक हे असले इल्लिगल असे डुप्लिकेट माल विकिनात ते थंय अनएथिकल वेन धंदो करतात म्हणून ते सवाय करतात आनी आमचे लोक तेंच्या वांगडा कम्पीट करपाक शकना. आनी हेंच्यांनी आयज सगळो आमचो मार्केट आमचो धंदो बिझनस काबार केल्लो आसा. आनी हो सीएम सांगता तांकां यो हांगा धंदो वाडय आनी आमच्या लोकांक जाता ते कामाक वचा म्हणून. लव दिसपाक जाय सीएमाक हो हे करताना स्टेटमेंट करताना. आतां सीएम प्रत्येक गजाली हो सीएम आनी हो बीजेपीचो सरकार फेल जाल्लो आसा तेकाच लागून हे असले स्टेटमेंट येता हो आमचो डायरेक्ट एक आरोप आसा ह्या सीएमाचेर. हे फक्त चल्ला ते फक्त आपल्या वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर आपलो तुमकां सांगला तशें फक्त आपली वोट बँक सांबाळपाक प्रत्येक जाग्यार जे जाग्यार हेंचे आयज 10,000 वोट बँक 8-10,000 वोट बँक जाला तांकां फक्त एक सांबाळून दवरपा खातीर. आतां आमकां एक गजाल पळयत जाल्यार आमी गोंयकारा खातीर हो बीजेपीचो सरकार जो खंयचो मिनिस्टर खंयचो लिडर जावं सीएम केन्ना दिसना गोंयकारा खातीर आवाज केलो जाल्यार आमचे गोंयकार बिझनसमॅन आसा एंटरप्रिनर आसा तेंच्या खातीर केन्ना आवाज उठयलो केन्ना दिसना. पण जेन्ना ह्या मायग्रंटाचेर कितें इशू येता तेन्ना हे सगळे फुडें आसता उलोवपाक. आतां आमचो एमएलए गिरीश बोरकरान जेन्ना असेंब्लीन जेन्ना पोगो बिल टेबल केल्ले एकटोय आमदार तेचेर उलोवंक ना एकटोय मिनिस्टर उलोवंक ना सीएम उलोवंक ना कोणूच उलोवंक ना हेचेर. पूण त्याच आमदारान आमचे जेन्ना डेमोलिशन ऑफ इल्लिगल बस्तीज स्लम्स अँड इल्लिगल हाऊस ऑफ मायग्रंट्स इन कम्युनिटात लँड हो जेन्ना तेणी एक रेझोल्युशन घातलें असेंब्लीन तेन्ना मात सगळे जाण उठले. जितके ह्या मिनिस्टरांची आमदारांची ह्या वोट बँकाचेर आयज राजकारण चलता तितके जाण उठले आनी त्या एका रेझोल्युशनाक अपोज केलो हेंच्यांनी. हे सगळ्यांनी तुमी पयला आसतले गोंयकारांनी पयला आसतले. हेच्या वयल्यान इतके प्रूफ जाता की हो सरकार कोणाचो तो प्रूफ जाता हो गोंयकाराचो काय ह्या मायग्रंटाचो सरकार तो ह्या गजालीन प्रूफ जाता. आयज गोंयकारा खातीर केन्नाच दिसना पूण जेन्ना आतां ह्या मायग्रंटाचेर कितें प्रसंग येता संकट येता तेन्नाय फुडें आसता. इवन आतां हायकोर्टाची रिसंटची ऑर्डर जाला इल्लिगल स्ट्रक्चर सगळे डेमॉलिश करपाचे तेन्ना तुमी आतां पळयता की सगळे जाण ती फटफटतात आता सगळे जाण फक्त गोंयकारांक सेव करता. खंयच्या गोंयकारांक सेव करतले हे फक्त आपली वोट बँक सेव करूंक सोदता मायग्रंटाची घरां सेव करूंक सोदता. कित्याक जाल्यार हेका खबर आहा गोंयकार हेच्या फुडें एका मत मारचो ना म्हणून. आयज जॉब स्कॅम लँड स्कॅम जागे काबार केले न्हंयो काबार केले डोंगर काबार केले आमचे प्रत्येक भुरग्याक बेकार भिकेक लायले आमकां गोंयकारांक. सगळे सेक्टरान बीजेपीचो सरकार काबार जाल्लो आसा तेका लागून हेंकां खबर आहा हेच्या फुडें जर निवडून येयल्यार हेंचे जिवार म्हणून तेका लागून हो तेंकां आपयता आनी सांगता की 2027 इलेक्शनाक आमकां सपोर्ट करा म्हणून. आयज तेन्ना हे आतां आयज पयलीं कशें आसलेले पयलीं हे गव्हर्मेंट जे आसलेले हे इनडायरेक्टली तांकां सपोर्ट करताले जावं तांकां फाटसून सपोर्ट करताले. आयज असो टायम येयल्लो आसा तांकां खबर आसा की खंय ना खंय हे मायग्रंट्सांनी कितकेशेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलरेडी गोंयकारांक आउट नंबर केल्ले आसा आनी गोंयकार आमी सदांच डिवायडेड आहा म्हणून. आयज ते ओपनली स्टेटमेंट करता. आतां दिगंबर कामत थंय मोती डोंगरार वयता जो आपूण देवाचो मनीस म्हणटा तो थंय वयता आनी डायरेक्ट सांगता जब तक दिगंबर हे कांयच जावपाचें ना म्हणटा तुमच्या जे इल्लिगल जे कम्युनिटी जाग्यार तेणी एनक्रोच केला तांकां कांयच जावपाचें ना म्हणटा. म्हणजे हो आतां पयलीं हो देवा वांगडा उलयता आतां हो स्वता देव जालो की आमकां प्रश्न पडटा. म्हणजे हो कोण हो सगळे लॉच्या वयर ज्युडिशरीच्या वयर पावलो हो सांगता आपूण आसा जर कांयच जावचें ना म्हणटा.
तेवटेन तो सांताक्रूजचो आमदार तो आणि काल सांगता भायले बी अशें काय ना म्हणटा गोंयान येयलो म्हणजे तो गोंयकार म्हणटा 15 वर्सां जाली म्हणजे तो गोंयकार म्हणजे कितें चल्लां म्हणजे आमी कोण म्हणजे प्रत्येक जाणांक तुमी येतले तुमच्या वोट बँका खातीर तुमी हांगा गोंयकार करतले आनी गोंयकारांक भिकेक लायतले तेकाच लागून आमी जो पर्सन ऑफ ओनरशीप बील मागले भितर आमी क्लियर डेफिनेशन घातलेले जशें शैलेशान आमकां सांगला तेका लागून हे पोगो बिलाचो इम्पॉर्टन्स इतक्याच गजाली खातीर वाटता आणि जर सीएमान जर खरेंच जाय हे स्पेशली मारवाडी कम्युनिटी जर गोंयांत येवन तेंच्यांनी बिझनस एक्सपांड केल्लो जावं हांगा इन्वेस्ट करून लोकांक कामां दिल्ले पयलीं हे जे आमी तुमकां दाखयला जावं आनी तुमच्या गव्हर्नमेंटाचो डेटा आसतलो ते व्हेरीफाय करा आणि जाताले जितके मायग्रंट्साचे बिझनस आहेत गोंयांत चल्ला सगळ्याचे रेड मारा आणि प्रूफ करा की सगळे ते इलिगल धंदे करिना लिगल करता एथिकल वेन धंदे करता म्हणून पळय आमकां रावन प्रूफ करा पळया सीएमाचेर जाताले जितके धंदे आहात म्हणजे इलेक्ट्रिकल शॉप आसतले तुमचे बुक स्टॉल आसतली फार्मसी आसतले तुझे स्वीट मार्ट आसतले जावं तुझे बाकीचे ते स्पेअर पार्ट्स आसतले मारा रेट आनी दाखय आमकां सगळे लिगल आहा म्हणून तेका लागून आयज आमचो गोंयकार सोंपला स्पेशली हांव एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता हे बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक जशी तेंची जी महिला मंडळ आसा ती महिला वर्ग आसा तांकां आयज तुमी तेंच्या मिटिंगेक 5-5-6 वरां वचून बसतात तेंच्यांनी आपयले काय तेंच्या प्रोग्रामाक धांवतात तेंच्यांनी फुगड्या करून झाले का तुम्ही फुगड्या करता फक्त इतकेच आशेन की तुमकां खंय ना खंय दिसता की आपल्या भुरग्यांच्या फाल्यां खंय ना खंय काम जातलें म्हणून तुमकां इतकेच सांगपाक सोदता हे सीएमाच्या स्टेटमेंटा वयल्यान प्रूफ जाल्लें आसा तुमकां जर फुडें कामां मेळ्ळी तुमच्या भुरग्यांक जाल्यार हीच कामां ह्या मारवाडींच्या शॉपार वचून खंयच्या बुक स्टॉलांनी वचून जावं स्वीट मार्टान वचून आमकां कामां करची पडटलीं म्हणजे सीएम इतकें सांगूंक सोदता ते इलिगल धंदे करताले करूनी म्हणटा पूण तांकां वोट मारा हे ह्या पापान फूल लॉयलेड आसा आता तो आमचे जे भुरगे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहात तांकां ह्या पापान भागीदार जा म्हणून सीएम सांगता इनडायरेक्टली तुम्ही ऑलरेडी सगळे हेतून ऑलरेडी तुम्ही सगळे मेळून आसात सगळे आमकां सगळ्यांक ते जग जाहीर आसा आता तुम्ही आमच्या भुरग्यांचे बेकार आसा त्यांचो तुम्ही फायदो घेवन थंय तांकां कामाक वचूंक म्हणटात लाज दिसपाक जाय तेका लागून हांव महिला मंडळ जे स्पेशली बीजेपी तांकां सांगता की हांव सांगता म्हणून न्हू तुम्ही जस्ट एक कार्य करता म्हणून ते मातशे ते फक्त तो विचार सायडीक काडा एक 5-10 मिनटां लायफाचे तुमच्या काडा बसा एका जाग्यार विचार करा तुम्ही कितें करता ते बीजेपी सपोर्ट करता जावं बीजेपी तुमचो गव्हर्नमेंट कितें करता ते सारकें आसा काय ना ते विचार करा हेचेर तुमकां तुमचो आन्सर मेळटलो हो बीजेपीचो सरकार जो लालकृष्ण अडवाणी हे जर बीजेपी घडोवपाक जेणी काम केलें तेका जर भायर मारपाक शकता गोंयांत लक्ष्मीकांत पार्सेकर सारको एक लिडर जेणी बीजेपी घडयल्ली हांगा तेका भायर जर मारपाक शकता जाल्यार इतकें तुमकां कळपाक जाय हो बीजेपी सरकार कोणाचो न्हू हो फक्त सेल्फीश सरकार फक्त आपले राजकारणाची पोळी कशी भाजपाक जाय तितकेच फक्त पळयता आयज तांकां जर यूज करून उडयले फाल्यां तुमची परिस्थिती हीच जातली की कितलेच कार्यकर्त्यांनी ऑलरेडी पार्टी सोडलेले आसात ह्याच कारणां खातीर सो लास्ट टायम वयता ते इतकें तुमच्यान मागता की परत हेचेर विचार करा सारखे सगळे कितें ओवरऑल चल्ला ते विचार करा आणि तुमचे येणारे आता ती फुडली इलेक्शन आसतली तेचेर तुमचो बहुमूल्य मत आहा तो विचार करा आणि मागीर मत मारा थँक्यू तुवें म्हटलें की बीजेपीचे कितलेच लोकांनी पार्टी सोडली तुमच्याही लोकांनी खुबशे पार्टी सोडलेली कितें म्हणटा तुमचे आरजीपीचे पार्टी सोडल्या खुबशे मेंबरांनी पळय आमच्या कोर कमिटी मेंबर आले ते तितले पळय कशें आसा हेचेर ऑलरेडी आमची ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्स हेच्या पयलीं जाल्ली आसा आमी हेचो कितें आसा रिजन आहा तोय सांगलो आसा कित्या खातीर आसा ते सो कितें आसा पळय जेन्ना एक पार्टी ग्रो जाता भितरले न्यू मेंबर्सूय जॉयन जाता आणि थोडे मेंबर भितरले कित्या कारणां खातीर वचूंक शकता कितें पर्सनल रिजन आसतले जावं तेंचे आनी कितें रिजन आसतले तेचेर हांव कमेंट करपाक सोदिना कित्याक ऑलरेडी आमचे पार्टी प्रेसिडेंट हय नो प्रॉब्लम राजस्थान डे सेलिब्रेट जाता पीआर डे सेलिब्रेट जाता ओपिनियन पोल डे आपलो जो स्टेट फंक्शन अजूनही जाय म्हणटा ते मत कितें सारखे तेच आता ते जसे शैलेशान सांगले हो ते आता हेंका कळून चुकलेले आसा की गोंयकारांक ऑलरेडी आउट नंबर केल्ले मायग्रंट्सांक जावं ह्या फुडले 5 वर्सां फुडले इलेक्शन येता 2 वर्सां इलेक्शन येता आउट नंबर जातले तेका लागून हेंचो अजून कितें तो सेन्ससूय जायना तांकां खबर ऑलरेडी आउट नंबर जाल्ले आसा तेकाच लागून ते आयज गोंयकारांक ते आयज इम्पॉर्टन्स दिना गोंयकारांक असो तेंच्यांनी भायर मारलो आसा सायडीक मारलो आसा तेकाच लागून आमकां दिसता हे खंयचे ते शर्ट पुजेक टोपयो घालून आसतात तेंच्या लँग्वेजीनी उलयता ते आयज ओपनली आयज गव्हर्नमेंट जेन्ना सीएम म्हणजे एका स्टेटीचो बापूय तो जेन्ना सांगता भायल्या कम्युनिटीक आपयत आनी एक्सपांड करा म्हणटा ज्या टायमार आमचे धंदेकारांक काबार जाले सोंपले त्या टायमार हो तांकां आपयता सांगता बिझनस एक्सपांड करा म्हणून हेच्यान कळटा हेका गोंयकाराचो इम्पॉर्टन्स कितको आनी कित्या खातीर हे आमचे जे स्टेटहूड जे जावं ओपिनियन पोल डे कित्याक सेलिब्रेट करिना तो हेचेर प्रूफ जाता पण अनएम्प्लॉयमेंट चड आहा गोंयांत त्या खातीर त्यांनी मारवाड्यांक सांगलें की बिझनस एक्सपांड करा खंयचे मारवाडी तेच न्हू तेका लागून सांगलें सीएमान सगळ्याचे रेट मारपाचें चेक करपाचें कित्याक हांव सांगिना ऑलरेडी डेटा आसा हे आमी जस्ट दाखयला म्हाका लास्ट 4-5 वर्साचो डेटा मॅक्झिमम खंयची कम्युनिटी ह्या इलिगल धंद्यांनी आसा डिपार्टमेंट तेंचेच बीजेपीचे जे आयज हे केला पळय तेंचेर अंडर आहा डिपार्टमेंट तेंच्यांनी रेट मारला आमी मारूंक ना रेडी
सो तेंच्यांनी तुम्ही बीजेपीच्या सरकारा कडेन मागता तुम्हीच व्हेरीफाय करा हे लोक कोण, खंयची कम्युनिटी, आनी तुम्ही जे आयज इन्वायट करता इन्वेस्ट करपाक पळय खंयची कम्युनिटी पळय ते तुम्ही पयलीं व्हेरीफाय करा आनी मागीर तुमचो कितें तो स्टँड सांगा आमकां क्लियर करा, आमकां पळोवपाक जाय. सर तू सांगता की इलिगॅलिटीज कितें चलता धंदे ते बंद करता जाय. आम्ही केन्ना आमचे 2017 आम्ही जेन्ना आरजी स्टार्ट केला आम्ही खंयचोच कोणी जाव तो कित्याक एज पर कॉन्स्टिट्युशन प्रत्येक मनशाक गोंयांत येवपाक धंदो करपाक रावपाक रायट आहा, पूण खंयच कॉन्स्टिट्युशन बरोवंक ना की तूं इलिगली जावं अनएथिकल वेन हाका धंदो करपाक शकता म्हणून एनक्रोचमेंट करपाक शकता म्हणून. आमी खंयचेच केन्नाच आमी तुमी जो आमचो हिस्ट्री काडिल्ला 60 वर्सांची केन्नाच खंयचेच कोणूच लिगल कितें करता तेन्ना खंयच आमी कोणाचेर आवाज उठोवंक ना जावं कितें तेचेर बोवाळ करूंक ना. आमचो फक्त प्रश्न आहा तो इलिगॅलिटीजाचेर, इलिगॅलिटीज बंद जावपाक जाय इतकोच आमचो प्रश्न आहा. मारवाडी लिगल बिझनेस एक्सपांड करता आनी एम्प्लॉयमेंट दिताले ओके. आमकां कांयच आमी इलिगॅलिटी आमी लिगल आसा तेचे केन्ना उलोवंकूच ना कित्याक एज पर कॉन्स्टिट्युशन आमकां सगळ्यांक रायट आहा खंयच्याच हितून धंदो करपाक लिगली.